आयुष्यमान आरोग्य मंदिर म्हणून बरयला दाबोलीचे हे आसा हेल्थ सेंटर कळ्ळें न्हू तुमकां हेल्थ सेंटराच्या कुशीक हांगा कोण कोण रावता दिसता बेश्टे करूंक जाय म्हणून करता आनी ह्या हेल्थ सेंटरान अशें आयकूंक येयलां की कोण एक ह्या हेल्थ सेंटरान खंय आसना तो बावडो कोण एकटोच आसता खंय तो येता आपली हजेरी मारता आनी बसता आनी काय ना हांगा तेकोनूच हेका हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पळयलें न्ही तुमी ओके हांगा फुडल्यान हे पळय हेल्थाचें सेंटर आसा धाकटेशें तेच जर हांगा क्लियर ना जाल्यार फुडले दशा कितें हेल्थ सेंटर कशें आसूंक जाय सद्या हेल्थ सेंटरूच वेवस्थीत ना हो बेश्टो बोर्ड मारूंक जाय म्हणून सरकार हो बोर्ड मारता एक सिस्टर आसा खंय आनी एक कोण तरी आसा खंय ती बी सिस्टर आपल्याक जाय तशी येता आसतली कळ्ळें न्हू आतां तुमकां आमी तो व्हिडियो दाखयला पळय तो दाबोलीचो हेल्थ सेंटर तेज्या कुशीकूच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आहा अशी कुशीक पळयल्या हेल्थ सेंटर धाकटें आसूं न्ही पण तें कशें आसूंक जाय वेवस्थीत आसूंक जाय तें कितें आसा एकटो दोग जाण कोण तरी थंय आसा तांकां कोणें कंप्लेन दिल्या ते वचोन पळयना आतां 140 खंय ते प्रभूच्या बिल्डिंगेन सगळे खंय लोकांक हागणे मुतडे तसले सगळे लागला खंय पण तरी सुद्दां कोणाचो कांय जाग ना कितें आसा ते हेल्थ सेंटर पळयलां न्ही कशें आहा ते तांकां बाबड्यांक कितें आसा तांकां कांय पडून वचूंक ना खरें म्हणून जाल्यार हेल्थ सेंटर ते घातला हे त्या वेळार खरेंच बरे बरे लोकांक अशें लागीं लागीं लोकांक कोणाक इंजेक्शन करपाक जाय कोणाची डिलिव्हरी जाताना पट करून पोटान दुखलें जाल्यार तांकां तिका धांवून ते सिस्टरीन वचोन पळोवपाक जाय आनी ताका मागीर तेजी फुडली वेवस्था करूंक जाय हेका लागून हे बारीक बारीक न्हू हेल्थ सेंटर आसतले मातसो जोर येता जाल्यार पळोवपाक तांकां क्रॉसीन जावं आनीक कितें असले दिवपाक लागून हे हेल्थ सेंटर बांदलेले पण आज ह्या हेल्थ सेंटराचो खंयच तेंचो उपयोग जायना हे बारीक बारीक पळय आसा आनी जे कामगार आसता भितर कामाक आसता पळय न्हू ते दीस ढुकलतात म्हणजे पगार मेळोंक जाय दीस ढुकलतात आनी कशें तरी करून आपल्याक दीस काडपाक जाय म्हणून ते वळे रिटायर जायसर एकदां कितें रावया आनी वचुया